प्रितीच्या बाबा भयणीनो, लग्न संस्कारा वरवीं एक कुटुंब घडोवन येता आनी आमी सगळीं कुटुंबांत जल्मल्या, कुटुंबांत वाडल्या आनी कुटुंबांत आमची आकारणी जाल्या. देवाचे येवजणे पोरमोणे ताचो पूत जेजू एका कुटुंबांत जल्मलो. ह्या दिसांनी ताच्या जल्माची आमी समोरमणी करता. आनी त्या कुटुंबाची आयज आमी परब समोरमता. नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबाची परब. आनी आयचो विशय ह्या कुटुंबाच्या वांगड्यां पोरी आमी आमच्याय कुटुंबाच्या वांगड्यांची निगा घेवंक आमकां आपयता आनी उस्कायता. कित्याक अपवित्र कुटुंब जावन आसा आमकां एक व्हड नमुनो. आनी ह्या कुटुंबाचेर नदर मारून ल्हानसो नियाळ आमी ह्या वेळार करुया. आमी जायते फावटी आयकलां, फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. जो कुटुंब बरोबर मागणें करता तो कुटुंब सांगातान जियेता. आनी हें आमकां ह्या पवित्र कुटुंबांत दिश्टी पडटा. वर्साच्या वर्साक आंकवार मारिया जुजे आपल्या पुताक घेवन जेरुसाल्याक देव मंदिरांत परबेक वेतालीं. आमचेय कुटुंब आमी मागण्याचे कुटुंब केल्यात काय? चुकोयनासतना ती वर्साच्या वर्साक जेरुसाल्याक वेतालीं. मागण्यांक पयलो आनी वयलो जागो आमच्या कुटुंबांत आमी दिला काय? मिसा बेटेंत सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगले भक्तीन आमी वांटो घेता काय? देव मंदिराचो आमकां मोग कितलो आसा काय? आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या कपेलांनी आमी कितलो भार घेवन वावुरता काय? ह्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमी आत्मीक वाटेन ग्रेस जावंक वावुरल्या काय? ओ आमी आत्मीक दुर्बळकायेन जियेता काय? मारयेक आनी जुजेक जेजूचो हुस्को आसलो. जेन्ना तांकां गमोन येता जेजू आपल्या बराबर ना म्हणून ती परत एका दिसाची वाट चलून जेजूचे सोदीक वेतात. आयज आमी कुटुंबाची वागणी कशी आमी कितें सोदता काय? मातेवाचें शिववर्तमान 6 33वी वड म्हणटा, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड इट्स रायचियसनेस. पयलें सोद म्हूण सुर्गीचें राज. देवाच्या नेमा प्रमाणे आमकां जिवंक आपयता. आनी ह्या दिसांनी आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नियाळ करीत आयल्या. सान फ्रांसीस शावेरान पयलें देवाचें राज सोदलें. देवाचें राज सोदूंक तो वावुरलो. देवाचें राज एके भाशेन ताच्या नेमा प्रमाणे तो जियेलो. प्रमाणीकपणान तो जियेलो. दुसऱ्यांक बरो देख ताणें दवरली. जायत्या जाणांक ताणें परतून पवित्र सभेंत हाडलीं.
आंकवार मारिया आपली भावना उक्ती कोत्ता जेन्ना पूत देव मंदिरांत तांकां मेळटा तेन्ना पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें प्रितीच्या बाबा म्हणून एक दुखेस्त आवय सुस्कारताली एके भाशेन आपलेच भितर फुगार जाताली आनी म्हणटाली आपलो एकटोच पूत त्रास आनी कश्ट करून ताका आपल्या घोवान आनी आपणें वाडयल्लो जायतो शिकयल्लो आनी आयज तो आमच्या बरोबर वेळ सारूंक सोदिना आमच्या बरोबर रावूंक सोदिना सकाळीं भायर सरून वेता तो चडशे पावटी मोदयांनीर घरांत भितर सोदता आमी जागरण करचें पडटा पुताची वाट पळोवन केन्ना केन्ना 2 वा 3 दिसांनी घरा परतता आवय बापूय बरेपण अनुभवता दुबावना भुरग्याचें पूण जायते पावटी दूख कश्ट सोंसतात आयची वाचपां आमकां अदीक करून आवय बापायक आनी भुरग्यांक एकामेका सोबें मोग हुस्को दाखोवंक आपयतात भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय सोबें खालती जावंक आपयतात सिराकाचें पुस्तक म्हणटा तुज्या आवय बापायक मान दी भाग्यवंत पावलो खोलस्कारांक बरोवन आनी आयच्या आनी आमकां सगल्यांक कुटुंबाच्या वांगड्यांक म्हणटा तुमच्या कुटुंबाची निगा घेयात बायलांक म्हणटा तुमच्या घोवांक खालती रावात पोतीक म्हणटा ओ घरकाराक म्हणटा तुमच्या घरकांनी सोवें मोगाळ जायात तांचें सोवें मोग दाखयात तांचें सोवें धारून जावं नाकात तशेंच भुरग्यांकूय तो म्हणटा आवय बापाय सोवें खालती जायात आनी हे सगळे गूण आमकां पवित्र नाजरेच्या पवित्र कुटुंबांत दिसून येतात तांचें सोवें खालतीकाय आसली तांचें सोवें मोग आसलो तांचें सोवें बोगसणें आसलें जेन्ना जेजू देव मंदिरांत फाटीं रावता तेन्ना आवय बापायन रिएक्ट जावंक येतालें तीं थकलोलीं दिसांची वाट चलोवन तीं परत जेरुसाल्याक आयलोलीं आंकवार मारयेकूय राग आयलोलो पूण ती म्हणटा पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें एके भाशेन निगा घेता आपल्या कुटुंबाची जुजे ओगेपणान सोंसता एक जाप काडिना प्रितीच्या बाबा म्हणून कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर जायते फावटी असली वागणूक आमी धरची आसा थोड्यो वस्तू लेट गो हे भाशेन भाग्यवंत जुजे भाशेन सोडची आसा आनी फुडली वाट आमी धरची आसा जुजे एक बरो पोती कसो बापूय कसो आपल्या कुटुंबाची निगा घेता आंकवार मारये सोवें आपली जबाबदारी पाळटा तांची सेवा करता तांकां राखता तांच्या सुखा दुखांत वांटो घेता मारिया एक पोतीन कशी आवय कशी आपल्या कुटुंबा सोबें हुस्क्यान भरता हुस्को दाखयता जेजू देवाचो पूत जावन किरकोळ आवय बापाय सोवें
खालती जाता. मोरोसोर तांकां विस्वाशी रावता, तांकां सोडिना, तांकां सांडिना. आनी खुर्सार आपलो प्राण सोडटना पासून आपले आवयक काडून आपल्या शिसाच्या हातांत घालता. ही तुजी आवय. आपले आवयची आपल्या फाटल्यान राखण करूंक मागता. प्रियच्या बाबा भयणानो, आयज ह्या पवित्र कुटुंबाची आमी परब समोर उमतना सा फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन आमचें कुटुंब ह्या नाझारेतच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन एकामेका सोबें उस्क्यान बोल्लोले, मोगान बोल्लोले, बोगसोण्यान बोल्लोले, सोंसणिकायेन बोल्लोले जावंक दर एका कुटुंबाक कृपा आनी बळ कुटुंबाच्या वांगड्यांक आमी कोतकोत्यान ह्या मिसांत मागुया.